Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आपोल्लो कोरिंतांत आसतना पावलो वयल्या देसांनी भोंवून एफेसाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी सोतमानलें तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यान आमी आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? तांणी परतीपाळ केलो, जुआंवाचें. पावलून म्हळें, जुआंवान जिवीत बदलपाचें स्नान दिल्लें, पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणजे जेजूचेर तांणी भावार्थ दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. हीं उतरां आयकल्ल्या उपरांत सोमया जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी तीं परक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागलीं. ते सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानांत भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब पृथ्वीच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायोन करात. उठ देवा, तुज्या शत्रूंची दुस्पोट कर. तुज्या दुस्मानाक तुजे मुखार धांवडाय. दुवर जसो उबून वेता तशेंच तेय उबून वेतात. जशें मेण उज्यान कडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्यांचो भस्म जाता. जबाब पृथ्वीच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायोन करात. पूण बोरी मनशां देवा मुखार संतोसतात. आनंदार मुरगोटून गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक सोद गितां गायात. ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोसान उल्हासात. जबाब पृथ्वीच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायोन करात. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिराडाक एक घर दिता. कैद्यांक सुटका दिवन सुखेस्त करता. जबाब पृथ्वीच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायोन करात. उद्गार. क्रिस्ता बराबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्यांत म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा.
नांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शिसांनी जेजूक म्हणलें, आतां की तूं उगडापी उलोयताय, वापारेनी न्हय. तूं सगळें जाणोय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणें तुका कितेंच विचारची गरज ना. ह्या पासत तूं देवा थावन आयलाय म्हूण आमी विस्वास दवरता. जेजून तांकां परतीपाळ केलो. आतां तरी तुमी विस्वास ठेवतात. असलो वेळ पावत आयलो. खरेपणी तो पावलो की तुमी सगळे आपापले वाटेन शिंपडतल्यात आनी म्हाका एकलो सांडतल्यात. खरेंच म्हळ्यार हांव एकलो ना, म्हज्या सांगाता बाप आसा. म्हजें सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हणलां. संवसारान तुमकां खोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात. हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. धर्मदुतांचो इतिहास ओवेस्पोर 19 वोळ 6. नियाळाक आधार. एका गांवांत एक घोराबो रावतालो. पाय, माय आनी तांची 2 भुरगीं. देवाच्या मोगाचो घोराबो आसलो. मागणें करून आनी पवित्र आत्म्यांक उलो मारून वावराक भायर सरतालीं. पवित्र आत्मो तांकां सगळ्यांक बरे भशेन घरा पावयतालो. एका दिसा तांच्या पुताक मोटोराचो उपसोयीक जाता, पूण कांयच वायट ताका जायना. आवयक उगडास जाता. त्याच दिसाक आमी मागणें करूंक विसरलीं म्हूण. पावलो देवाचें उतर परगोटीत एफेसाक पावता आनी त्या लोकांक पवित्र आत्म्याची खबर नासली देखून तो अजाप जाता. पावलो तांकां पवित्र स्नान दिता. तांचेर हात दवरून मागणें करता आनी सगळ्यांचेर पवित्र आत्मो देंवोन येता आनी ते परक्यो भासो उलोवंक लागतात. जायते पावटी आमी जायतें बरें करता वो आमच्या जिवितांत बरेंपण आमकांच लागून जाता अशें आमकां दिसता. पवित्र आत्मो आमचे पासत वावुरता देखून अशें जाता. देखून आमी सदांच कसलोय वावर करतात तेन्ना पवित्र आत्म्यांक उलो मारूंक जाय. तुफानां येतात, त्रास आसतात तांकां फुडो करूंक पवित्र आत्मो बळ आनी आदार दिता. सर्गींच्या बापा, सदांच आमच्या कुटुंबांत पवित्र आत्म्यांक उलो मारून आमचो घोराबो चलोवंक तशेंच वावर करूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या मोगान एकवटान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.